सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजे वाटेर तुका राखूंक आनी हांवें तयार केला त्या जाग्यार तुका व्हरूंक हांवूच तुजे मुखार म्हज्या दुताक धाडटलो. ताका मान दी आनी तो सांगता तितलेंय आयक. ताचेर कल्पना नाका. असली चूक तो तुका बक्षिचो ना, कित्याक ताचे सवे म्हजें नांव आसा. चोत्रायन ताचो ताळो आयकोशी जाल्यार आनी हांव सांगता तें सगळें करशी जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातले आनी तुजे विरोधी म्हजे विरोधी जातले. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो आनी तुका आमोनिताच्या, हितीतांच्या, पेरिसितांच्या, कानाकारांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुसितेंच्या गांवांनी व्हरतलो आनी ह्या सगळ्यांचो हांव भस्म करतलो. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवान आपल्या दुतांक तुका राखून दवरल्यात. जो मनीस वर्त्या देवाक शेरोणें येता आनी सर पोदवेराचे सावळेक बिराड घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाराच्या फासांतलो आनी मोडनादीक पिडेंतलो तोच तुका निबारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पांखां खाल तुका आसरो दितलो. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. रातचे दास्तीचो वो दिसाचो सोडलेल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखान फिरतले पिडेक वो दोनपारच्या नास करतल्या ओरिश्टाक तूं भिवचो नाय. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू सोडशी पिडा पावचीच ना. खंयच्यानूय तूं वेशी. तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक होपूंक घाल्ला. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. Sorvesporak, 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 सगळ्या ताच्या दोलपरांनो, ताची खुशी पाळटल्या त्याच्या सेवकांनो, सर्वेस्पराची वाखाणी करात. Sorvesporak, 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 sorvesporak. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदम शिश्यांनी जेजूशी येवन विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगळ्या वोन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताका ताचें मोदें उबो केलो न्ही म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगता, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरचींच नात. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार ती स्वर्गा राज्यांत सगळ्यां वोन व्हड. एका धाकटुल्या असल्या भुरग्याक कोण म्हज्या नांवान घेतीत जाल्यार ती म्हाकाच घेतात. पूण म्हजेर बावाट दवरतल्या हे ल्हान मोदल्या एकल्याक हो बावाट सोदूंक कोणूय ओडून व्हरतीत तर गाडूं ओडटा तसलें दांताचें एक पेड तांचे गळ्याक बांदून तांकां खोल दर्यांत बुडयल्यार ओदीक बरें. दुसऱ्याक बावाट सोदूंक
ओडून व्हरतात तसल्या मनशां पासत संवसाराचें कोता. हेरांक भावाट सोदूंक ओडून व्हरतात तसलीं मनशां आसतलींच, पूण जीं कोण दुसऱ्यांक भावात सोदूंक ओडून व्हरतात तांचें कोता. तुमचो हात वो पांय पातो करूंक तुमकां ओडून व्हरतात जाल्यार तो कातरून उडयात आनी भायर मारात. 2 हात वो 2 पांय आसून सासणाच्या उज्यांत तुमकां उडयलोले परस लुमडी वो थुंटी जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुमकां अदीक बरें. आनी तुमचो दोळो पातो करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो उमटून काडात आनी भायर उडयात. 2 दोळे आसून उज्याच्या एमकोणांत तुमकां उडयलेले परस एकूच दोळो घेवन जिवितांत भितर सरल्यार तुमकां अदीक बरें. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं न्हय, कारण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुजे वाटेर तुजे मुखार म्हज्या दुतांक धाडटलो. नियाळाक आदार. देव आपले रोचणेक आपले शिकवणे प्रमाणें चलूंक आनी ताका मानता तसलें सुरक्षीत जिवीत जिवंक अंतरेका. आमच्या जल्मा वेळार ताणें आमकां जण एकल्याक एक राखणो बडवो दिला, जो मरो पर्यंत आमकां राखता सांबाळटा. कसलीय वावर, प्रवास वो दीस सुरू करचे पयलीं आमच्या राखण्या बडव्याक विनयता. ताचेच आसण्या आनी गोठायेन कसलेय संकश्टाक काळजीदारपणान फुडो करता. अस्कोत मनशाक देंवचाराचे ताळण्याक बुलोवन पातोक आदारपाचे बडव्या वाटायतात. आयच्या वाचपांत देव मोजेजाक तयार केलोल्या स्वातेर वचपाक आपूण ताचे फुडें एक दूत धाडटलो. ताका मानान लेखून तो सांगता तें आयकोंक फरमायता. दुताचें सांगणें नाकारल्यार ताचो परिणाम वायट जातलो म्हणटा. शुभ वर्तमानांतूय धाकटुल्या भुरग्याची बेपरवा करिना जावंक थांबनासतना बापाचें मुखामळ पळयत आसलोले देवदूत तांकां राखतात म्हूण शिटकायता. राखण्या बडव्याचो सांगात आमकां गरजेचो आनी म्हत्वाचो. तांच्या आसऱ्याकाल आमी जियेतल्याव तेन्ना आमी जिवितांत सांडची ना. राखण्या बडव्याचे सांगण्याक आमी कान दितल्यो तेन्ना आमी बरी ती वाट धरून भायसरलेल्या ठिकाण्यार मुणगे सुर्गी राज्यांत पावतल्यो. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमचें जिवीत सदांकाळ राखण्या बडव्याच्या मार्गदर्शनान चलोंक वावुरया.